बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमिया शेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. तिरावणेचो संस्कार घेवंक वेंचून काडलोल्या 130 उमेदवारांनो, आवय बापायनो आनी मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमच्या फिरगोजेंत एक व्हड कुशलकायेचो दीस. आमची तरणाटी तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जाल्यांत. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी एकचार बांदुया, सहभागेलीपणांत मिसावांत वावरुया. हो विशय मनांत घेवन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमचें मन तयार करुया. पवित्र आत्मो मनशांक विचता आनी आपले शोकते वरवीं तांकां फुडारी करता. नवी रोचना आत्म्याच्या बोळान जिवाड जाता. ओन भावार्थ्यांक जेजूचें जिवीत दिता आनी पवित्र सोबेच्या वावराची तोच पवित्र आत्मो बुन्याद जाता. तिरावणेचो संस्कार क्रिस्ती प्रवेशनेचो दुसरो संस्कार. ह्या संस्कारा वरवीं उमेदवारांक क्रिस्ती धर्मान पवित्र आत्म्या उद्देशी बाप सासणाक तिरायता आनी दर एक उमेदवार बापाचो नीज गोवाय जाता. जोरी पवित्र स्नान क्रिस्ती जिविताच्या जल्माचो संस्कार जाल्यार तिरावणेचो संस्कार क्रिस्ती जिविताचे वाडीचो संस्कार, सॅक्रिमेंट ऑफ ग्रोथ. पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचे कुदार कुडीचे आमी सांदे जाता. जेजू वरवीं देवाचे आनी आमच्या भाव भयणाच्या एकचारांत आमी भितर सरता. एकचारा वरवीं आमी वेगवेगळीं आसुनूय एकामेका बरोबर फुडें चलता. जें कितें आमकां वेगळीं करता ताचेर लक्ष घालून न्हय, पूण जें कितें आमकां एक करतात ताचेर आमचें ध्यान मन घालून आमी आमची फुडली वाट दवरता. सहभागेलीपण म्हणल्यार देवाचे राजबांदच्या कार्यांत एकामेकाक हात दिवन वावरप. पवित्र सोबेच्या कार्यांत सगल्यांक वेगयतली सोबा जावंक ती कोणाकूच भायराय नासतना आनी सगल्यांचें आयकून सगल्या कडल्यान शिकूंक, सगल्या बरोबर संवाद करूंक आनी कसलोच भेद दवरिनासतना आख्ख्या मनीसकुळा बरोबर उक्त्या मनान वावरूंक आमचें कार्य. आज ह्या फिरगोजेंत दर एका वांगड्याक पवित्र आत्म्याची देणी ह्या तिरावणे संस्कारा वरवीं मेळटली. शिव पर्तोमानाची कुशालकाय सगल्या मनशांक परगोट करूंक आपल्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां सगल्यांक उलो. तर तिरावणे संस्कारच्या उमेदवारां पासत मागतना आमकां सगल्यांक फिरगोजेच्या वांगड्यांक, तरणाट्यांक, बायल्यांक, दादल्यांक, यादनिकांक आनी हेर भाव भयणांक पवित्र आत्म्याचे शोकतेन एकचार बांदून हाडूंक आनी सहभागेलीपणांत मिसावांत वावरूंक ह्या मिसांत बापाक विनोती करुया. मोशा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी खरीत भाशेन आयज तिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या आपुरबायच्या तरणाट्यानो, कसल्या भावनांनी बरोवन आमी हे दोबाशीक तिरावणे संस्काराचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां आतांच ही आमच्या भावान उगडास केला. आयज आमी 2 समोरमण्यो करता. एको दान पवित्र सोबा सगल्या सांतां भक्तांची दोबाशीक परब समोरमता जाल्यार आमी आमचे फिरगोशेन तिरावणे संस्काराची दोबाशीक समोरमणी करता. आनी ह्या दोनूय समोरमण्या मदें खोल संबंद आसा. सगळे सांत भक्त पवित्र आत्म्याच्या आदारान
आपलें जिवीत जेजूक गोवायकी दितेलें जिवीत करूंक वावुरली देखून आतां ती स्वर्गराज्यांत आसा. तोच पवित्र आत्मो आयज तुमकां 130 उमेदवारांक मेळटा. ह्या पवित्र आत्म्यांच्या बोडान तुमी जेजूच्या एकवटान जियोन तुमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान तुमच्या बाबार्थाक गोवायकी दिवं. जेजूच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान जियोंक, जेजूच्या मिसांवान वांटो घेवंक. तर आमचें सगल्यांचें खोतखोतीत मागणें जावं दी पवित्र आत्म्या देवून ये. तिरावणेचो संस्कार घेवंक वेतल्या ह्या आमच्या उमेदवारांचेर देवून ये. तांच्या आवय बापायांचेर देवून ये. आमचे गांवचे पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्याचेर, दर एके आमचे फामिलीचेर एके नवे भाशेन देवून ये आनी आमकां तुज्या पुता जेजूचे उर्बे बोरीत गोवाय कर. हें पवित्र आत्म्यांचें श्रेश्ठ देणें स्विकारूंक आमचीं काळजां आनी मनां तयार करूंक पयले सुवातेर आमी देवा मुखार पातकी म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Tu
कित्याक पवित्रात्म्या सांगारी तेरा बापाचे मोयमे जेजू Krista. Eklos tu powiedz, eklos tu iż moc, eklos tu powiedz moc. Mój matera, ursuli aniszani, na żarista zostali. Pratuja. सोर पोदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जोयत एकाच दिसा समोरोमूंक आनी ह्या जोयता पासत तुका वाखाणूंक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्याव. ह्या सगळ्या आमच्या जोयतीवंत भावां भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबाम कृपेन आमकां भर आनी खरीत भाशेन ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो पवित्र आत्मो ओतून तांकां तुज्या पुताचे उर्बे बरीत गोवाय कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जिवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संवसारांक आनी सोमदिरांक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कोपालार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतां दुवाचे सगळ्या कुळांतली 144,000. हे जातूच कोणाच्यानूच मेजूंक नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंच हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, खेळांचो, पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक दोवी आंगोस्तां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जय. सिंहासनांत जाणटे आनी 4 जिव्या रोशनां भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोर पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारले, धवे न्हेसल्यात ती कोण आनी कुयतान ती आयल्यात? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निस्तूर दुमाड्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपली आंगोश्टां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यात. देवाचें उतोरे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप
नवें खोर. तुझो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें खोर. तुझो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें खोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हर्थ. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. केलाय ते सगळे जाणवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब. फावो त्या वेळा तुझे वण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर तोळे लावूनच आसात. तुझे वण घालीत आसाय आनी ती पुजायतात. तुजो सोदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें खोर. तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचे रूप तूं नवें घडताय. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जबाब. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें खोर. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराक गितां गायतलो. जीव आसा सोर म्हज्या देवाक मंजूळ नाद रचून काडटलो. जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष, तशी ही म्हजी उतरां तुका संतोष दिवं. जबाब. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें खोर. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सवें सगळें करता तो देव एकूच. सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन परगडचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंतांक बरी करची देणी दिता.
एकल्याक ओचोऱ्यां करची पदवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचें देणें, आनी कोणाक बऱ्या आत्म्याच्या आनी वायट आत्म्याच्या कामां आनी सुचना मदें अंतर ओळखूंक गिन्यान दिता, आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी कोणाक तांचो अर्थ दिवचें देणें. हें सगोत एकलो आनी तोच आत्मो करता, म्हणजे तो आपले कुशे प्रमाणे जण एकल्याक देणी वांटटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या, आनी आम्हा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे उरकार. सगळीं उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणी येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकाच्यो उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरात चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकूंक लागलो. कुशे मोनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रामाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाड ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितोर ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगल्या जिन्सांचें वायट तुमचे आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरीच जायात. स्वर्गार बोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी.
मोशा मोगाच्या बापा भयणीनो आनी आयज तिरावणे संस्कार घेवंक बेतल्या प्रितीच्या उमेदवारांनो व्हडे खुशालकायेच्या आनी भोक्तीच्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाशीक तिरावणे संस्काराचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या आनी देवान आमकां ही समोरमणी करूंक फावो केलें देखून पयले सुवातेर देवाक आमची दिनवासना देवानूच तुमकां सगल्यांक क्रिस्त घेवंक बेतल्या आमच्या तरणाट्यांक तुमच्या आवय बापायंक आनी हे गांवचे पवित्र सभेच्या सगल्या आमच्या भावां भयणींक बरे भलायकेन आनी सुरक्षीत सांबाळची हो तिरावणेचो संस्कार घेवंक तुमी बरे भाशेन तयार जाल्यान म्हूण म्हाका दुबावूच ना पूण तरी आसतना आमची निमाणी तयारी कशी देवाच्या उतराच्या उसवाडान एक सुपुल्लो नियाळ आमी करुया हो नियाळ तुमकां हो संस्कार घेवंक बेतल्या 130 उमेदवारांक पूण आमकां सगल्यांक हे समोरमणेन वांटो घेतल्यांक आमचें क्रिस्तांव जिवीत अदीक उर्बेन जियोंक जेजूच्या आनी एकामेकाच्या एकसरान जियोन आमी ह्या संवसारान पवित्र सभेच्या कार्यान मिसावान सौभागेलीपणान वांटो घेवंक पवित्र आत्म्यान आमकां घोटाय दिवची तरणाट्यानो गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान ऑक्टोबराचे 10 पवित्र सभेन इटालियाच्या एका तरणाट्याक 15 वर्सांच्या भुरग्याक ताचें नांव कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचो तुमचे सारकेले पिरायेचो तरणाटो ताका भक्तिवंत म्हूण परगटलो ही वॉज डिक्लेर्ड ब्लेसड कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचो 1909 आनी 1 वर्सा जल्मलो ही वॉज बॉर्न इन 1991 तो 2006 वर्सां सोंपलो ही डायड इन 2006 आनी 15 वर्सां भितर पवित्र सभेन ह्या तरणाट्याक भक्तिवंत म्हूण परगटायलो ही हॅज बीन डिक्लेर्ड ब्लेसड तर तो नाटो कसो भक्तिवंत जावंक पावलो कोण भाशेन तो जियेलो गाय तो ल्हानूसतना आसतनाकूय आपल्या पांय मांयक सदांच सांगतालो हांव जेजूक पळोवंक सोदतां आय वॉन्ट टू सी जीसस ताच्या मांय पायन खंयसरूय ताका भोवंक वेलो एक इगोर्जे सरशीं एका कपेला सरशीं पावलो जाल्यार हो भुरगो आपले मामीक डॅडीक सांगतालो खंय मामी डॅडी आय वॉन्ट टू गो टू द चर्च आय वॉन्ट टू मीट जीसस आय वॉन्ट टू सी जीसस मांय पायक जायते फावटी सांगतालो खंय म्हाका पवित्र पुस्तक वाचून दाखय म्हाका जेजू वयर खबर आयकूंक बरी दिसता जायत्या भाग्यवंतांची पुस्तिकां बुकलेट्स ऑन द लायफ्स ऑफ सेंट्स तो वाचूंक सोदतालो आपूण भाग्यवंत जावंक सोदतालो आनी युरोपाच्या देशान आमचे भाशेन पयलो कोमयाव 7-8 वर्सांचे पिरायेर चडसो करिनात उपरांत 10-12 वर्सांचे पिरायेर करता पूण हो कार्लो भुरगो 6 वर्सांचोच आसतना आपले मांयक सदांच सांगतालो खंय मामी आय वॉन्ट टू रिसीव जीसस आय वॉन्ट टू मेक माय फर्स्ट होली कम्युनियन आनी ताची उर्बा पळोवन न्हयच ताच्या मांय पायन पूण ताच्या पदवीकारान ताका 7 वर्सांचे पिरायेर पयलो कोमयाव दिलो आनी जेजूक पयल्या कोमयान घेतोच कार्लो केन्नाच दिसपट्ट्या मिसान वांटो घेवंक चुकोनासलो ही नेवर मिस्ड टेकिंग पार्ट इन द मास आनी न्हयच मिसान वांटो घेतालो खंय मिस आदी वचून ताबेर्नाकला मुखार दिमी घालून परम संस्कारान आसलेल्या जेजू मुखार दिमी घालून मागणें करतालो आनी कसल्याय कारणाक लागून मिस आदी जेजू मुखार दिमी घालून मागणें करूंक वेळ मेळनासलो जाल्यार मिस जाल्या उपरांत कोमुन्याव घेतोच ताबेर्नाकला मुखार दिमी घालून मागणें करतालो एकदम हुशार भुरगो आसलेलो शिकपान हुशार खेळपान हुशार पूण खेरीत भाशेन कंप्युटर विजर्ड कंप्युटर म्हळ्यार ताका भुरग्याचो खेळ कसो आसलो ही वॉज एन इंटरनेट एक्सपर्ट आनी इतलो गुणांनी भरलेलो आसतना एका वद्दान जरी तो जेजूच्या मोगान ल्हानूसतान वाडून गेलो ताका खेरीत भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को आसलेलो वॉज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट अदर्स तो इस्कॉलान आपले क्लासीन हुशार आसलेलो पूण कोण इस्कॉलान
वीक आसलेलो, शिकप कठीण लागतलें, कोण आपले क्लासीन गरीब आसलो, तांकां आदार दिवंक सदांच तयार आसलो, सदांच दुसऱ्यांचें चिंततालो. ताका ताच्या बर्थडेक कोणें गिफ्ट दिलो जाल्यार ते पयशे घेवन गरीबांक आदार दिवंक, खेरीत भाशेन घर नासलेल्यांक, जीं स्टेशनांचेर रस्त्यांचेर रातची न्हिदतात, तांकां उशीं घेवन दिवंक, पिलोज, बेडशीट्स दिवंक सदांच दुसऱ्यांचें चिंततालो. पूण ताका भुरगोच आसतना सुमार 11-12 वर्सांचे पिरायेर कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण गमली, ल्युकेमिया, ब्लड कॅन्सर. पूण आपल्याक ब्लड कॅन्सर जाला म्हूण तो निराशी जालो नाकूय. ताणें चिंतलें, हांव जेजूचो मोग शिंपडावंक कितें तरी करतलो. म्हाका देवान इतले गूण दिल्यात, आय एम ए कंप्युटर एक्सपर्ट, इंटरनेट विजिट, आय विल डू समथींग टू विटनेस टू द लव ऑफ जीसस, टू स्प्रेड द लव ऑफ जीसस. आनी ताणें कितें केलें? परम संस्कारान आसलेल्या जेजून जायत्या सुवातांचेर, जायते इगोर्जांनी जायतीं ओजापां केल्यां, युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणटा. आनी इटालियाक असल्यो जायत्यो इगोर्जो आसात जंय असलीं परम संस्कारान आसलेल्या जेजूचीं ओजापां जाल्लीं आसा. आनी देखून तो तरणाटो कसो आपल्या माय पाय बरोबर ह्या इगोर्जांक भेट करून त्या विजमितां वयर ताणें म्हायती एकठांय केली. ही कलेक्टेड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन about the Eucharistic miracles. आनी आपूण मरच्या आदीं 2006 तो मेलो. पूण 2005 कार्लो आकुतीस ही set up an Eucharistic website, जेजूचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, परम संस्कारान आसलेल्या जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. आनी जोरी तोर एका वद्दान ह्या तरणाट्याच्या काळजान जेजूचो मोग आसलेलो जाल्यार दुसऱ्या वद्दान ताका सायबीण मांयची खेरीत भोगती आसलेली. ल्हानूसतान भुरगो आसतना खंयसरूय भोवंक गेलो जाल्यार ताका बरीं फुलां दिसलीं जाल्यार तीं फुलां एकठांय कोत्तालो खंय आनी सायबीण मांयची इमाजी मुखार हाडून घालतालो. ताच्या काळजान सायबीण मांयची भोगती आसली. आनी पयलो कोमयाव केला त्या दिसांतान जोरी तर एका वद्दान केन्नाच मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक चुको नासलो जाल्यार तो आपल्या आवय बापाय बरोबर घोराब्यान दिसपट्टो तेर्स म्हणटालो खंय. तेर्साच्या मागण्याची ताका खेरीत आपुरबाय आसली. तरणाट्यानो 15 वर्सांचो भुरगो तुमचे भाशेन आयज भाग्योन जालो. ही इज ब्लेसड. कोण भाशेन जालो? पवित्र आत्म्याच्या बळान ताका जेजूचो गोवाय कसो जियोंक बळ मेळ्ळें. एका वद्दान जेजूचो सायबीण मांयचो ताणें मोग केलो जाल्यार हो मोग ताणें दुसऱ्यांक सोबें दाखयलो. गरिबां सोबें, आकांताक सांपडलेल्या सोबें, रस्त्यार स्टेशनांचेर घर नासून निराशी जाल्ल्या सोबें हुस्को दाखयलो. आनी आपल्या जिवितान जेजूचो गोवाय कसो जियेलो. देवान ताका दिल्ले गूण खेरीत भाशेन कंप्युटर एक्सपर्टीज, इंटरनेट विजिट हे गूण वापरून आपूण मरचे आदीं एक युकरिस्टीक वेबसायट सुरू करून परम संस्कारान आसलेल्या जेजूचो मोग, जेजूची भोक्ती विस्तारूंक ताणें ही वेबसायट सुरू केली. तरणाट्यानो, काय बरी देख आमकां. शुभ वर्तमानान आमी वाचता कोण भाशेन जेजू बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो ह्या संवसारांत आयलो. आनी आमी जाणो तरणाटो जेजू आपलें उक्तें जिवीत मुणयारपण सुरू करचे आदीं ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेजूक पवित्र स्नान घेवपाची गरज नासली. Jesus was the Son of God. He did not require baptism. पूण आमचे सारको जावं असोक्त मनीस, पातकी मनीस कसो जेजून जोव बातिस्ताच्या हातांतलें पवित्र स्नान घेतलें. जोव बातिस्त आमकां सांगता जेन्ना ताणें जॉर्दान नदीन जेजूक बावतीस दिलो तो म्हणटा आपणे स्वर्ग उक्तो जाल्लो पळयलो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान जेजूचेर, तरणाट्या जेजूचेर येवन बसलो आनी सर्गीच्या बापानी उतरां उचल्लीन, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर सगळें म्हजें दादोसपण दवरलेलें आसा, ताचें आयकात. ही इज माय बिलवड सन, ऑल माय जॉय लायज इन हिम, लिसन टू हिम. जेजूचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयतालो आनी जेजूच्या जिविताची दर एक घडी पवित्र आत्मो चलयतालो. देखून जेजून आपल्या जिवितान बापाच्या मोगाक गोवायकी दिली. कोण भाशेन दिली? जायत्या भासांनी दिली. हांव तुमकां 3 वस्तूंचो उगडास करता. पवित्र आत्म्याच्या बळान
जेजू पयले स्वातेर सगल्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियेलो. Jesus was concerned about every person. ताका भुरग्यांची आपुरबाय आसलेली, तो तरणाट्यांचो इश्ट आसलेलो, ताका जाणट्यांचो खिरीत हुस्को आसलो, कोण पिडेंत कोश्टवतालो, कोण एकसुरपणान जियेतालो, कोण दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपलोलो, कोण पातकान जियेतालो, कोणाक कोड फुटून समाजाचे देगेक पडलेलो, कोण आपणाचेर एगेन्स्ट आसलेलो, दुस्मान आसलेलो, असल्यांचे सगल्यांचे जेजूक पडले. दुसरे स्वातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्यांची सेवा चाकरी केली. तो अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आय हॅव नॉट कम टू बी सर्वड, आय हॅव कम टू सर्व. आनी आपलें आखें जिवीतभर दुसऱ्यांची आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी केल्या उपरांत मोरचे आदीं जेन्ना जेजू आपल्या शिसा सांगाता निमाणें जेवण करतालो, तेन्ना जेजू मेजावेलो उठलो, आपलें आवरण काडलें, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदलो आनी आपल्या हातांनी उदक आनी तोस घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुले. तरणाट्यानो, ज्यू देवा मोदें पांय धुवप सेवकांचें काम न्हय आसलें. पांय धुवप गुलामांचें काम आसलेलें. द वॉशिंग ऑफ द फीट अमंग द Jews was not the work of the servants, it was the work of the slaves. आनी जेजू देवाचो पूत जावन एक गुलाम कसो आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत परत मेजार येता आनी आपल्या शिसांक सांगता, तुमी म्हाका सोमी म्हणटात न्हय, तुमी म्हाका गुरू म्हूण पाचातात न्हय, हें सारकें आसा, पूण हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाची सेवा चाकरी करून म्हजे गोवाय जाया. आनी तिसरे स्वातेर जेजूचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयतालो देखून जेजून सगल्या मनशां सवें दया दाखयली, काकळूत दाखयली, सगल्यांक बोगसणें दिलें. जेजून न्हयच पातक्यांक बोगशिली, पूण आपल्या दुस्मानांक पर्यंत ताणें बोगसणें दिलें. जेजूक दुस्मान आसले काय? जायते दुस्मान आसले. थोडे जाण जेजूक पिसो म्हणटाले, दुसरे ताचे देंवचार बसला म्हूण मस्कऱ्यो कोत्ताले. जेन्ना तो खुर्साचेर कळटालो जायते जाण ताची फकाणां कोत्ताले. जेजूक बोळ आसलेले, एकूच उतर म्हणून आपल्या दुस्मानाचो नाश करूंक ताका पदवी आसलेली. पूण जेजून आपलें बोळ, आपली पदवी केन्नाच दुसऱ्यांक वायट करूंक वापरलें ना. परतेंच जाल्यार खुर्सार ताणें म्हळें, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नकळत कितें करतात ते. आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजून आमचो सगल्यांचो हुस्को धरून सगल्यांची आमची सेवा चाकरी करच्या मनान, सगल्यांक आमकां बापाची दया, काकळूत, सुबामपणी जोडच्या मनान खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, आतां तुमी म्हजो पवित्र आत्मो घेयात, आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजे गोवाय जायात. तरणाट्यानो, आयज होच पवित्र आत्मो ह्या थिरावणेच्या संस्कारा उद्देशी तुमकां सुबामपणी मेळटा. जेन्ना तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात तेन्ना तुमी बावतिस्म घेतलेलो. बावतिस्माच्या दिसा तुमकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळें. त्या दिसा तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात देखून तुमचे मायन, तुमच्या पायन, तुमच्या पदोन मोदोनीन तुमच्या नांवान बावार्थ उचारलेलो आनी तांच्या बावार्थाक लागून तुमकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळें. तुमकां पवित्र स्नान दितेल्या पाद्रीन पास्कांचे वातीन एक वात पेटोवन तुमचे माईच्या, तुमच्या पायच्या, तुमच्या पदोन मोदोनीच्या हातान घालून अशें म्हणलेलें, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, रिसीव द लायट ऑफ क्रायस्ट. आतां तुमी थोड्याच घडयां भितर ह्या संस्काराचे रितीन वांटो घेतना ह्योच बावतिस्माच्यो बासावण्यो नव्यान करतल्या. तुमच्या बावार्थाची जबाबदारी तुमी नव्यान घेतल्यात आनी ह्या बावार्थाची जबाबदारी प्रमाणे चलून तुमी जेजूचे उर्बभरीत गोवाय जावंक देव तुमकां पवित्र आत्म्याची माखणी दितलो, पवित्र आत्म्याच्या सातूय देण्यांनी भरतलो. ही पवित्र आत्म्याची देणी कसली ती तुमी दोतोरनीन शिकल्या आसतली न्हय केन्ना? यू नो वॉट आर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट दॅट यू आर रिसिवींग टुडे. वय केन्ना ओगीच आहात, जाणत तुमी. आनी पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळटोच कसले पवित्र आत्म्याची फळां तुमी दिवंक जाय हाचेरूय तुमी नियाळ केला आसतलो. तरणाट्यानो, पवित्र आत्मो तुमकां दार दितलो कितें करूंक? जेजूचे गोवाय कशें जियोंक.
पयले सुवातेर जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बोळान आयजतान तुमी तुमचे आपलेपण सेल्फिशनेस फाटी दवरून दुसऱ्यांचें तुमी चिंतल्यात. तुमच्या गोराब्यान जेन्ना तुमच्या माय पाय सोवे, तुमच्या भाव भयणी सोवे, गुडेक घरान कोणेक जाणटो आसा, गुडेक तुमच्या शेजाराक कोणेक सुरपणान जियेता, कोण दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपला, गुडेक तुमच्या इस्कोलान कॉलेजीन कोण शिकपान हुस्कोत आसा, कोण गरीब इश्ट इश्टीन आसा, जेन्ना तुमी दुसऱ्यां सोबे हुस्को दाखयतल्यात तुमी जेजूचे गोवाय जातल्यात. When you show concern for others, then you will become witnesses of Jesus. दुसरे स्वातेर आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा जायतीं देणी आसात, पूण ही देणी आमकां सगळीं देवान दिल्यान आनी ह्या देण्यांचो शेवट एकूच, आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूं. तरणाट्यानो, आमच्या जिवितान कुस्कूट ना जे आमी देवाच्या हातांतलें घेवंक ना. देर इज नथींग इन आवर लायफ वीच वी हॅव नॉट रिसीव फ्रॉम गॉड. आमची कूड, आमचे कुडीचो एक एक सांदो, म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे हात, ते आमकां देवान फुंकोट दिल्या. देवान तुमकां एक एकल्याक आनी म्हाका गिन्यानाच्या देण्यांनी नेटयल्यात. आमकां देवान सोबीत काळजाचे गूण दिल्यात आनी आयज तोच देव आपल्या उदारपणान पवित्र आत्म्याच्या सगळ्या देण्यांनी तुमकां ग्रेस करता. ही सगळीं देणी घेवन कितें करूंक? तुमी छाती फुलोवन भोवंक न्हय, गोरवाची तरणाटीं जावंक न्हय, नॉट टू बिकम प्राऊड यंगस्टर्स, पूण देवान दिल्ली देणी घेवन ह्या तरणाट्या भाशेन, कार्लो आकुतिसा भाशेन दुसऱ्यांची आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी करूं. आनी तिसरे सुवातेर जो पवित्र आत्मो तुमी आयज घेतात तो रागाचो आत्मो न्हय, दुस्मानकायेचो आत्मो न्हय, फुटी वेगळो जार घालता तसलो आत्मो न्हय. तुमचो आयचो विशय उगडास कोत्ता पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी एकचार बांदूंक. तुमी पवित्र आत्मो घेतात तो इश्टागतीचो, एकचाराचो, समुदायाचो आत्मो. आनी देखून तुमचें काम जातलें ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेन्ना तुमकां तुमच्या गोराब्यांनी सेजा समारा रागाचो उजो दिसती पडटा तेन्ना उजो पालोवन बोगसण्यांचो उजवाड फांको. जेन्ना दुस्मानकायेची ओंटी उब्यो जातात त्यो मोडून इश्टागतीचे एकचाराचे पूल बांदून, जेन्ना फुटी आनी वेगळो जार दिसती पडटात तेन्ना ह्यो फुटी आनी वेगळो जार पयस जावन तुमी समुदायाचे एकचाराचे संबंद घट करूं. तरणाट्यानो, आयज हो थिरावणेचो संस्कार घेतलो म्हणटच तुमकां जेजूचे गोवाय कशें जियोंक सोंपें लागतलें? सोंपें लागचें. जायत्यो आडकोळी मेळटल्यो, जायत्या ताळण्यांक फुडो करचो पडटलो, जायतीं आव्हानां तुमकां मेळटलीं, पूण जेजू म्हणटा भियो नाकात, हांव तुमच्या सांगात आस. पवित्र आत्म्याच्या बोळान कार्लो आकुतीस ह्या तरणाट्या भाशेन तुमी उर्बे बोरीत जेजूचे गोवाय जातल्यात जाल्यार तुमच्या जिवितान 3 ओत्मीक उपाय वापरात. हे तिनूय उपाय ह्या तरणाट्यान कार्लो आकुतीसान वापरले. पयले सुवातेर मागणें. जेजू आमकां म्हणटा म्हजे बिरेत तुमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. विदाउट मी यू कॅन डू नथींग. If you remain united to me like a branch to the vine, you will bear abundant fruit. तरणाट्यानो, जेजू आपल्या जिवितान सदांच मागणें करता. जेन्ना आमी मागणें करता एक एकलो आमचें दिसपट्टें खासगी मागणें, डेली पर्सनल प्रेयर. जेन्ना आमच्या गोराब्यान माय पाय घेवन आमी सांगाती तेर्साचें मागणें करता, फामिलीचो तेर्स म्हणटा. जेन्ना आमचे समुदायेन एकठांय जावन पयल्या क्रिस्तांव भाशेन आमी मागणें करता. जेन्ना आमचे इगोर्जेन येवन कोपेलान वचून आमी सेवाधर्मीक मागण्यांन वांटो घेता तेन्ना मागण्या उद्देशी तुमचो बावार्द घट जातलो. मागण्या उद्देशी कार्लो आकुतीसा भाशेन जेजूचे गोवाय कशें जियोंक तुमकां बळ मेळटलें. दुसरो उपाय देवाचें उतर जें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. देवाचें उतर म्हळ्यार आमच्या पावलांक एक उजवाडीक दिवटी. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॅम्प फॉर आवर स्टेप्स. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, सुपुल्लो पवित्र पुस्तकाचो भाग वाचून ताचेर नियाळ करता, त्या देवाच्या उतराचो संदेश आपणायता. when we imbibe the message
ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आमचो बाबार्थ घट जाता. त्या बाबार्थाचो उसवाड फांकोवंक आमकां घोटाळी मेळटा. आनी तिसरो उपाय मिसाची भेट. कार्लो आकुतीस दिसपट्टी मिसान वांटो घेतालो. मिसाची भेट म्हळ्यार देवाचे कुरपेची व्हांवती जोर. द होली मास इज द एवर फ्लोईंग फाउंटेन ऑफ गॉड्स ग्रेस. जेन्ना आमी जोरी सुरशीं वेता, जेन्ना आमी भोक्तीन मिसान वांटो घेता, देवाचें उतर चीत दिवन आयकता, जेन्ना कोमयावान आमी जेजूची कूड भोक्तीन शेवता, तेन्ना दर एका मिसांतल्यान आमचे मोदें आनी जेजू मोदें जिविताचो संबंद घट जाता. देवाचे कुरपेची जोर घोसघोशीत आमच्या जिवितान व्हांवता. तरणाट्यानो, तुमचे फिरगोजेचो आस्कारी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर तुमचे भाशेन तरणाटो आसलेलो. ताका एक पावटी जेजूचो अणभव मेळून पवित्र आत्मो मेळोना फुडें पवित्र आत्म्याच्या बोडान जेजूचो उर्बे बरीत गोवाय कसो तो जियेलो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचे बिनवणेन तुमी 130 उमेदवारां आयज हो तिरावणेचो संस्कार घेवन जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय जावं. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुमी एकचार बांदूंक आनी पवित्र सोबेच्या मिसावान सौभाग्यलीपणान वांटो घेवंक हे समोरमणेन आमी खतखत्यान तुमचे खातीर देवाक विनंती करता. सगळीं उबी रावुया. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो आनी उमेदवारांनो, आमी आतां तिरावणे संस्काराची रीत सुरू करता. आनी रितीच्या पयल्या भागान सगळीं उमेदवारां बावतिस्माच्यो बासावण्यो नव्यान करतलीं. हांव तुमकां सांगतालो ते भाशेन बावतिस्माच्या दिसा तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यार देखून तुमच्या माय पायन पोदोन मोदोन्नीन ह्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो केलेल्यो. आतां तुमी वाडून व्हडलीं जाल्या, तुमच्या भावार्थाची ओळख तुमी घेतल्या आनी देखून ओय हांव पाठ करतां, ओय हांव सोत मानतां म्हणून तुमचो भावार्थ जिवो करात आनी पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक बरे भाशेन तयार जायात. भावां भयणीनो आनी उमेदवारांनो, सैतानांक आनी ताच्या सगळ्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात. जेसू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, ताका न्ही पिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो सर्वेस्पोर आनी जीवदातार आपोस्लांचेर देंवलोलो त्या परी आयज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता, ताका तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सोबेक भोक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओ आमचो भावार्थ, होच
आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ तो उचारूंक आनी ताचे पोरमोणे जियोंक आमकां ओळवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ता ओरवीं Amen. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जोल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो बाबाड थीर करूं आनी आपल्या पुता जेसू क्रिस्ता सारकीं तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो खेरीत म्हत्वाचो वेळ हो सेनाकलान आंकवार मारी आनी आपोस्ल मागणें करतना तांचेर पवित्र आत्मो जिबांच्या रुपान देंवलोलो. आमी आतां ओगीच रावून ओगेपणान पवित्र आत्म्याचें देणें मागतले आनी ह्या ओगेपणान केल्ल्या मागण्या उपरांत मिसाची भेट भेटयतले सगळे यादनीक ह्या उमेदवारांचेर आपले दोनूय हात पातयतले आनी पवित्र आत्मो मागून एक खेरीत प्रार्थोन हांव देवाक उबारतलो. पयले सुवातेर घोडटा जाल्यार सगल्यांनी तुमचे दोनूय हात जोडून आनी जाता जाल्यार आमचे दोळे पुरयान धांपून आमी थोड्यो घडयो ओगीच रावून पवित्र आत्म्याचें देणें आमी आतां मागुया. सोर पोदवेदारा देवा आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शेराती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान बुद आनी गोटाय समजणी आनी भोक्ती तांकां लाबोय आनी तुजे भिरांतीन तांकां बोर जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Amen. बाबा भयणीनो आमी ह्या संस्काराचे रितीच्या तिसऱ्या भागान आतां भितर सरता. ही उमेदवारां नेमलेले परी मुखार सरतलीं आनी आमी तांकां पवित्र संस्कारलेल्या तेलान मागतल्या. ही मागणेची रीत चलतना फकत उमेदवारां उबी रावतलीं. दुसरी आमी बसून गायन करून ह्या तरणाट्यां खातीर आमचें मागणें आमी चालू दवरुया.
Mocnar आत्म्या देवून ये आमच्या आत्म्यांत बिराड कोर तुवें काळजा रोचल्याय ती स्वर्गावेले कुरपेन बोर पवित्र आत्म्याची देणी 7 आनी 12 फळांनी तो आमचे जिवीत गोड करता ह्या वेळार आमी ओगेपणान पवित्र आत्म्याचे देणे आमचे भितर आनी आमचे भोंवतणी भोगुया
septi fornis munere, dicitus pater extere, turite probis supatris, sermone ditat cultura. Tu septi formis munere, dicitus pater extere, turite probis supatris, sermone ditas cultura. पवित्र आत्मा దేవుణ్ణి स्वर्गी किरणा हाकोयते तुजो उजवाड घालीते
बापा आनी पुताची काळजांत आमच्या ओळख घाल तुजेर आत्म्या दोगांयच्या विश्वास आसूं नितेकाळ तीरपोल हिनार शेकाय तूं तेणें वोट्या देवाचें मोग उजो जिवी जोर दुलो पेल तूं ओतम्याचें
साथ देण्याची तूं गिरेस्तकाय. तूं बोल देवा बापाचें. देणे बापान बासायल्लें. उतर कोवाय तोंडांतलें. आमच्या मनाक उजवाड दी. काळजांक मोगा उजो लाय. ओसोप सोयम्याक आमगेल्या निरंतरी दी गोटाय. Spiritus, mentis tuorum visita, in ples super natura.
Dicitus Pater extere Turite promis Patris Servone ditas cultura Tu septi formis munere Dicitus Pater extere Turite promis Patris Sermone ditas cultura Accede lumen secibus Infunde amore cordibus Infirma nostri corporis virtute firmas perpetui accende lumen sensibus infunde amore omnibus infirma nostri corporis virtute firmas perpetui Ostembre penas nocius Pacem dones plotinus Fructore si previa Fidemus
सोगलीं उबी रावुया. पवित्र संस्कारलेल्या तेलाचे माखणेचे खुणे वरवीं हे आमच्या 130 तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळून ती आयस्तान पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां जाल्या. My dear young people, to this anointing of the sacred oil, you have become living temples of the Holy Spirit. तुमचे थिरावणे संस्कार घेतलेल्या दर एका उमेदवाराचें आनी आमचें दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत जेजूक गोवायकी दितलें जिवीत जातलें जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी विस्वासान आनी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबे पासत. पवित्र सभा राष्ट्रांक उजवाडायतलो उजवाड आनी आख्या मनीसकुलेचे सोडवणेचो संस्कार जावं म्हूण आनी सगल्या मनशा बराबर चलून देवाचें राज तिणेन बांदून हाडून म्हूण बापा लागीं मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेब पासत. फिलीप नेरी फेराव आमच्या विस्प साहेबा पासत आनी गोंय गामाव धोरम प्रांतांत आसलेल्या सगल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां पासत. आयज आमा सोमेस्तांक देवाची येवजून सोदून काडून ती मांडून घेवंक आनी ती वेव्हारांक घालून आदार जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगल्या समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्या पासत. नितीन आनी प्रमाणीकपणान वावरून तांणी सगल्या वेळार परजेचें बरेपण सोदून म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडेस्तां एकसुऱ्या जुलूम आनी कोश दोग सुस्तोल्या पासत. तांकां आमी केन्नाच देगे व कुशीक दवरिना जावं पूण क्रिस्ताचो उपकार तांचे सोवे पळोवन मोगान आनी अपुरबायेन आमी तांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. हांगासर एकठांय जालोल्या तिरावणे संस्कार घेतोल्या पासत. तिरावणे संस्कारा वरवीं आत्म्याची देणी घेवन पवित्र सोबेताय आमचो एकचार अदीक तीर गोट करून सहभागेलीपणान वावुरपाचें मोन आमचे मोदें वाडून जेजून आमकां दिलोल्या मिसावांक अदीक बरे भाशेन फुडारी तयार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा,
आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय ते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेल्या सगल्या उंड्यांचेर सगल्या हुस्क्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. Amen. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनी आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या गांवां सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोती करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन वाचून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत आनी जेजूक गोवायकी दितलें जावं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या आवयचो, सर्गींच्या जेरुसल्याचो आयज करतांव आमी उत्सवाचो दोबाजो. तुजे मोहिमेक पावलेल्या आमच्या भावां भयणींचो सासणांक गासता वा कांडेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सोबेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं बाबार्थाच्या उजवाडान चलून वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावी दावी. आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तान निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव. Oh
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. गायन करून आमच्या बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सार पुरुषी वाहना, ओढे तुळे रंगासोई सोन्या. संसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोन्या कोण. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबुणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ले समेस्तांक तुजें पळतुळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकपार मरे देवाची माय सांगाती बागवेन दोबृता आनी सोर काणी तुका मानल्यात. ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबोंडोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. म्हज्या बापां भयणीनो,
आमच्या काळजांनी आसलेलो पवित्र आत्मो देवाक आब्बा बापा म्हणूलो करूंक आमकां स्फूर्ती दिता. ह्याच आत्म्यांच्या बळान जेजून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन भोगतीन बापाक उबारतना जेजूनच आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची वाट आमी चलतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. सोम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Always more, we go
मोगला जेजू तूं आमच्या काळजांत आयलाय आनी आमकां तुज्या मोगान भरताय देखून आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या पवी जेवणा वरवीं तुवें आमची आत्मीक भूक मारली. ह्या खातीर आमी तुका वाखाणटाव. आयचो दीस आमच्या जिवितांत व्हड खुशालकायेचो, कारण तुवें आमकां ती रावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी फावो केल्यान आनी आमचो भावार्थ वाडयला. आमचे खेरीत दिनवास भोव मानेस्त पात्रियाक सायबाक सोदांच आमचे सवें आपलो मोग आनी हुस्को दाखयता देखून आनी ह्या ताच्या वेळा आनी संदेशा पासत आमी ताचे आभार मानताव. आमच्या फिरगोजेचो पाद विकार फादर बॉलमॅक्स आनी पाद पूत फादर पिटर जांच्या हाताखाल हो आयचो समारंभ घडोवन हाडला तांच्या मार्गदर्शना वरवीं आमची तयारी करूंक जायतो थोकोस घेतला आनी आमकां गरज त्या विशयाचेर याज्ञिकाक आनी लौकिकाक हाडून आमची बरे भाशेन आकारणी आनी तयारी केल्या देखून आमी तांकां काळजांतावन दिनवासताव. आमचे दिनवास सगल्या देव संदेशकारांक खेरीत भाशेन त्या वर्साक थोकोस घेवन आमकां मोगान हुस्क्यान चुकोय नासतना दोतोनी घेवन ऑनलायन दोतोन दिवन जायते त्याग करून हो संस्कारूच घेवंक न्हय पूण जिविताक फुडो करूंक तयार केल्ल्या खातीर देव बरें करूं. आमचे दिनवास आमच्या आवय बापायक दर आयताराक आमची बरी आकारणी जावंक आनी भावार्थान वाडूंक काळजी घेवन आनी हुस्को करून दोतोनीक धाडलेल्या पासत आनी सगलो सहकार दिलोल्या आनी ह्या फुडें दितोल्या देखून सगल्यांक देव बरें करूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगल्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोबे तुजी सोजां पोंत पदवी आनी ओगोणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वोण दिताव. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या बाबा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणान वांटो घेताव ती तुज्या मोगान दिसान दीस ओदीक वाडून दिसान दीस ओदीक पवित्र जावं आनी जेजूक आमच्या जिवितान आमी गोवायकी दिल्या उपरांत शेकीन तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसूया. आमचे दिनवास देवाक मोहिमा आनी आर्गां आयज शेकिमेवोन आमचो हो क्रिजमाचो समारंभ तिरावणे संस्काराचो समारंभ आमचे फिरगोजेन जालो. तरणाट्यांनो तुमी कुशाल आसात? आर यू हॅपी? जाल्यार हे तुमचे कुशालकायेन तुमकां सगल्यांक पयले सुवातेर परबी कॉंग्रेच्युलेशन्स. तुमी आतां जून जालोलीं क्रिस्तांवां जालीं. म्हणटो जून जालोलीं क्रिस्तांवां जाता आसतना तुमची गोवायकी दिवपाक आतां तुमकां जायते सोयीक आसात. फुडें तुमचे मदले जायते जाण पाद्री जावपाक वसत, जायती जाण फुडें माद्री जावपाक वसत आनी अशें जायत जाल्यार आमचे फिरगोजेक जायती कुशालकाय भोगतली. आमचो बिस्प साहेबूय खूब कुशाल जातलो. त्याहून दुसऱ्यो थोड्योश्यो सोयीक तुमकां जे आसात ते म्हणल्यार आमचे तरणाट्यांचो जमो आसा पॅरीश यूथ, हातूंत तुमी थोडीं जाणां भितर आसात आनी आनिकूय भितर सरूं येता. वो आमचो चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसा जो शेतकामत आनी एनवायरमेंटल वस्तू ज्यो करता तातूंत मिसवळ जातात. तातूंत तुमच्यान भितर सरूं येता आनी देवाचे कृपेचे गोवाय जावपाक जाता. तर हें तुमकां आयज फावो करपाक आयज खेरीत भाशेन आमचे बराबर आनी आमचे पासत आयज
आमचो बो मानेस बिस्प साहेब आमचो गवळी बाप फिलिप नॅरी फेर्रांव आयज हांगासर आयला. ह्या दिसांनी सगळे कडेन तो वेता, सगळ्या फिरगोजांनी, कित्याक सगळ्यांचो आमचो ताका हुस्को आसा, आमचो गवळी तो. आनी ह्याच हुस्क्यान आयज हांगासर आमचे चिखलेचे फिरगोजेन तो आयला. भोवमानीस गवळी बापा, तुका आमचे काळजाचे खोलायेंतल्यान दिनवास. 6 वर्सां फाटीं आमचे हे चिखलेचे फिरगोजेन तूं पावल्लो. आयज 6 वर्सांनी परतून आमचे चिखलेचे फिरगोजेन पावता, देखून आमी खुशाल जाता आनी ह्याच खुशालकायेच्या आनंदान तुका दिनवासता. तुज्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. ह्या दिसांनी भुरग्यांनो, तुमी जाणात कितले त्रास आसात येरादारी ट्रान्सपोर्ट करपाक. नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा आनी वेस्ट टू इस्ट सगळे कडेन आमचो गवळी बाप तुमचेच सारक्या तरणाट्यांक हो थिरावणेचो संस्कार दिवंक वेता. ताचे पासत आमी मागुया. तुमी मागतली आमच्या बिस्प साहेबा पासत डेली आमची भुरग्यांची मागणी, तशीच आवय बापायची मागणी. गवळी बापा, तुजे पासत आमी उबारता. आनी आयज हो समारंभ करपाक आमचे बराबर आमचे यादनीक भावूय आसात. आयज तांच्या ह्या आसण्यान ही आमची भुरगीं सदैव, देखून ह्या आमच्या यादनीक भावांक खेरीत भाशेन आमी दिनवासता. आमचे बराबर आयज आसा हांगासर फादर लुईस मेनेझीस, तेच बराबर फादर रॉडनी रिबेलो आसा. तशेंच आमचे चड मोगाचे आनी आपुरबायेचे आमचे पालोटी फादर्स खंयच्याय वेळार कसल्याय फुंगसावान सगळे वेळार जावं कुमसारां करूंक व कसल्योय कार्यावळी घडोवन हाडपाक ते आमचे बराबर आसात. फादर वेलंटायन, फादर बर्नर्ड आनी फादर एडवीन आयज आमचे बराबर आसात. तांकां खेरीत भाशेन आमी दिनवासता. आनी तांचे बराबर आमी हो सहकारी वावर ह्या आमचे फिरगोजेन करूंक खूब संतोसता. तांचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. तशेंच ह्या दिसांनी आमची तयारी करूंक हांगासर फादर झेवियर आयिल्लो, तशेंच ब्रदर माल्वीन आल्फोन्सो, तशेंच फादर वॉल्टर. तांकां खेरीत भाशेन आमचे दिनवास आनी तांच्याय वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आयची समारंभणी बरे भाशेन जावपाक, अर्था बरीच जावपाक, मधूर ताळ्यान आयज आमकां गीत गावपाक आयज आमची तरणाटीं, आमच्या तरणाट्यांचो कॉयर तांणी बरे भाशेन प्रॅक्टीस करून मधूर ताळ्यान मधूर म्युजीक वाजोवन बरे भाशेन गितां गायल्यात. त्या पासत तांच्या ह्या वावराचेर, तांच्या गुणांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो साकिस्तांव सदांच हारपीट जाता तुमचे पासत आमचे पासत. आमच्या साकिस्तांव फ्रांसिसाक खेरीत भाशेन दिनवास, देवान ताचेर ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच आमचे फिरगोजेन वावर करतली तुमचे सर्टिफिकेट्स काडपाक आमचे नेटी जायते वावुरलां. इतल्या जाणांचे सर्टिफिकेट्स थोड्या वेळान सगल्यो काडपाक ताणें जायतो भर घेतला. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कूक लुईझीन, ताणेंय बीन जायतो वावर ह्या दिसांनी आमचे पासत केला. तांकां आमच्या ह्या फिरगोजेच्या कोचेरीन तशेंच घरान वावुरतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. ही सगळी आख्खी मांडावळ करपाक आयज आमचो ऑल्टर न्हेसयला, तशेंच कांय बरीं फुलां घालून डॅको केला. तशेंच आमचे फ्लॅक्स बोर्ड, तशेंच तुमी तुमच्या तोंडाक घातलेलीं सगळीं एक भाशेचीं मास्कां बरीं दिसतात. वयर रावन तुमी खरेंच बरीं दिसतात. हें सगळें करपाक जायतो थोकोस घेतलेलो आसा. जितल्याय जाणांनी थोकोस घेतला हें सगळें बरे भाशेन मांडावळीन केलां. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा नांवां घेनासतना. आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमची आवय बापूय आसात भुरग्यांची, तांकां आमचे खेरीत दिनवास. हो सगलो ही सगळी मांडावळ करूंक आनी वावर करूंक तांचो सहकार आमकां मेळ्ळा. जावं भुरग्यांक दोतोनीक धाडून, तशेंच ह्या लागशिल्ल्या तयारेच्या दिसांनी तांची थोडीशीं सजेशन्स, तशेंच थोडे बदल पासून आमी केल्यात तांच्या उतरां प्रमाणे. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन पेरंट्स टीम जावन मुखार सरलेली तांची हांव नांवां घेतलो. हॅरी, विल्मा, अनिता, विनिता आनी मारिलिया. सगळ्या आवय बापायच्या नांवान ही आपूण मुखार सरली आनी हो वावर जावं भायली साफाई करपाक, कदेलां घालपाक. थोड्या जाणांनी कदेलां आपल्या खांदार पासून मारून आयज वेल्यान. तांकां खेरीत भाशेन आमची शाबासकी आनी दिनवास. आनी सगळ्या आवय बापाय तुमच्या सहकारा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. काबार जावंक ना. आतां ही भुरगीं जीं तांणी हो क्रिज्म घेतला, आतां सुरवात जाल्या तांची.
तर हाचे मुखार तुमचो सहकार, तांचो वावर आनी तांची गोवायकी आमचे फिरगोजेन दिवपाक तुमी तुमचो सहकार दितल्यात देखून आदी फुडेंच तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज बरे भाशेन ही मांडावळ जावंक, भायर स्क्रीन घालपाक, तशेंच कॅमेरा घालपाक बाब केजी, तशेंच आमचो बाब एंटनी कारवालो PPC मेंबर, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज ही आमची आख्खी सर्वीस बरे भाशेन जी कोण येवपाक सोदतालीं आयज आमचे फिरगोजेन गवळी बाप येता देखून ह्या मिसाक येवपाक सोदतालीं पूण येवंक जायना, पूण आयज तांच्यांनी घरा लागीं रावन ह्या मिसान वांटो घेतला. हे लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमकां आदार दिल्लो आमचो बाब नतानियल आनी लायनल, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे पासून करपाक तांणी बरीशी प्रॅक्टीस केल्याक, कोणाक आडकोड जायनासतना सुसेगादपणी करपाक, तांचेर आनी तांच्या ह्या गुणांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आमचो फोटोग्राफर डेवीड, तशेंच आमचो सावंड सिस्टम आयज नवो जाल्लो आसा. कितें भाशेन भार घेतला जाय तो आमच्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांनी, बो करून आमचो सेसील नोनीस आनी स्टीवन, आमचो तोर्नाटो, हें सगळें सेट करपाक, आपल्या खांदार मारून ते वयर चडोवपाक घालपाक, तशेंच ते घालपाक आमकां जाणी आदार केला, तांकां आमी गॅबी आनी ताचे सांगाती, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आमच्या सगळ्या PPCच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ही तयारी करूंक तांणी जाता ते भाशेन आपलो सपोर्ट दिला. जावं आमचो PPC मॉडरेटर आनी ताचे बराबर आमची आख्खी टीम जी आसा, तांणी ही सगळी तोकोस घेतला देखून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायते जाण तुमचे मदले जावं आवय बापाय मदें वो आवय बापूय न्हय, तांणी हो वावर केला आनीक बेनिफॅक्टर्स जाल्यात, थोड्यांनी आपणाची देणगी दिल्या. हें सगळें करूंक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमकां सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो, ह्यो सर्टिफिकेट्स तयार केल्ल्यांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे खेरीत दिनवास आमच्या संदेशकारांक हो सगळो वावर करपाक, ह्या भुरग्यांची तयारी करपाक, जावं ऑनलायन क्लासीस, तशेंच आतां आमी मिसाची भेट तुमचे पासत सुरू केल्ल्याक, तुमी जेन्ना सदां मिसाक येतालीं आनी दोतोन करतालीं तेन्ना ह्या आमच्या संदेशकारांनी, बो करून आमच्या क्रिस्माच्या संदेशकारांनी हो भार घेतला. आमचे प्रेजिडेंट हिल्डा, तशेंच बेविंदो, एंड्रू, जॉयसी, डॅगमर, इजालिता, सिंथिया आनी कितें भाशेन भार घेतला आनी हो वावर केला. आमच्या पातकुरा बराबर, फादर पिटरा बराबर, जाणें सगळी आख्खी मांडावळ चड त्रास करिनासतना आनीक सुसेग दिवन सगल्यांक बरे भाशेन तयार केल्या. किरीत भाशेन आमच्या पातकुराक, फादर पिटराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनीक आयच्या दिसाक तुमची समोरमणी जातली, उगडास करता तुमच्या घरा लागीं. आयज कोण घडये येवचो ना, कित्याक पॅन्डेमीक चालू आसा, देखून हांव जाणा तुमी कोणाक आपोवंक नात आयज घरा तुमच्या सेलेब्रेशन करपाक, पूण तुमचें सेलेब्रेशन तुमच्या घरा बराबर बरे भाशेन जावचें. सगळी मांडावळ सांबाळून जे SOPs आसात ते मनान दवरून जातले म्हूण आदी फुडें तुमकां शाबासकी दिता. आनी फाल्यां तावन तुमची गोवायकी पळोवंक आमचे फिरगोजेन आमी रावता. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां कोणें जरी तर चुकला म्हज्या लिस्टान जाल्यार तांकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी तुमकां भुरग्यांक, तुमकां तरणाट्यांक आमची शाबासकी. आनीक एक पावटी आतां 130 जाणांनी तुमी घेतला जाल्यार आमकां 130 तरणाटीं, 4 जाणांनी लग्नाचो साक्रामेंत जोडलेलोय आसा, म्हणटच 126 तरणाटीं आमचे लागीं आसात आतां आमचे फिरगोजेन. जाल्यार तुमचो वावर आमचे फिरगोजे पासत जाय तो जातलो म्हूण आमी आशेवन रावता. आनीक एक पावटी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर भरपूर पडूं. मातशे एकूच मिनूट बसून रावा, ओन्ली 1 मिनिट. पदवीकारान उदकारलेलीं बावणां मोशी करून सगल्यांक तुमकां क्रिस्म घेतलेल्या तरणाट्यांक, तुमच्या आवय बापायंक, तुमच्या गोरच्यांक मोशीं पोरबी, मोशी शबासकी, मोशी दिनवासनी. तुमी बरे भाशेन हे समोरमणेन वांटो घेतलो देखून तुमकां सगल्यांक मोशी पोरबी. आयज पवित्र आत्मो घेवन ओत्मीक बाजून तुमी ग्रेस जाल्यात. यू आर स्पिरिच्युअली एनरिच टुडे. ही तुमची ओत्मीक ग्रेसकाय तुमच्या गोराब्यांनी फुलोयात, तुमच्या सेजा सामारा, तुमच्या इस्कॉलान, तुमचे कॉलेजीन. बी विटनेसीस ऑफ जीसस. तुमकां तरणाट्यांक ज्यो कार्यावळी आसतल्यो
त्या सगळ्या खऱ्याबोळींनी शिताबेन वांटो घेयात. तुमच्या याज्ञिकांचे, देव संदेशकारांचे, गवळीक फिरगो सभेच्या वांगड्यांचे लागशिले सहकारी जायात. पवित्र सभेक सदांच लागीं रावात. रिमेन ऑलवेज क्लोज टू द चर्च. तुमकां परबीं दितना तुमकां तयार केलेल्या सगल्यांक, पादविकाराक, पादकुराक, हांगा आसलेल्या आमच्या सगळ्या पाद्री भावांक, हे फिरगोशेन आसलेल्या ब्रादरांक, क्रिस्टियन ब्रादर्स, कार्मेलाइट्स, क्लॉइस्टर्ड सिस्टर्स, तांणी तुमचे पासत मागला. आयज हांगासर येवचे आदीं हांवें तांकां भेट केल्या ती तुमचे पासत मागतात. तांकां, संदेशकारांक, गवळीक फिरगो सभेच्या वांगड्यांक, गायन मंडळीच्या वांगड्यांक, इगोर्जेन वावुरतेल्यांक आनी आख्खे गांवचे पवित्र सभेक मोशी पोरबी, मोशी शबासकी, मोशी दिनवासनी निमाण्या आशिर्वादाक उबे रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेसू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सोबेन रावतलो म्हूण बसायला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो वावाड उचारूंक आपले सोक्तेन तुमकां बोळ दिवं. पवित्र आत्म्यान शिसांची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयली. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी वायटा विघ्ना विणे देवाच्या राजाच्या संतोषाक तुमकां पावों. आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्र आत्म्यांच्या बोळान जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय कशे जियोंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.